उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण घरां आशिल्ल्या सुवातींनी तशेंच पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत भंगार अड्डे चलोवपाक मेळना। मात खांडेपार अशे बेकायदेशीर भंगार अड्डे चलतात। कुर्टी खांडेपार पंचायतीन अशा बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांचेर धडक कारवाय करपाची मोहीम हातांत घेतल्या। बेरेस्तारा कोट्टावाडा ह्या वाठारांतलो चवथो भंगार अड्डो पंचायतीन मोडलो। स्क्रॅप यार्डांचेर कंप्लेन घातलेली, कित्याक चडशी स्क्रॅप यार्डां आहा ती प्लास्टीक बर्निंग करताले मोठ्या प्रमाणात, जेका लागून तो स्मोक येता तो सामको कार्सोजेनिक आसा आनी जे अस्थमा पेशंट आहा तांकां खूब माल पुरो येता। तेका लागून आमी कंप्लेन घातली। फर्स्ट डेमोल्युशन आमकां गावलें ते 2019 हांगासरले कुट्टी जे कोपारोड्यार वयता तो रोड आहा पळय न्ही थंयचे, तेणे सगळे जे रूम काडलेले आनी जे स्क्रॅप यार्डाचे जे वेस्ट आहा पळय न्ही सगळे झऱ्यांनी सोडलेले, शेतान सोडलेले। ते 31 दिसांनी डेमोल्युशन गावलें। तेजे नंतर जेन्ना चोरेचे प्रकार वाडले, तिसकार एका चोराक धरलो बॅटरी चोरता आसतना, तेणें मागीर एडमीट केलें की आपूण ह्यो बॅटरी चोरता आनी हांगा कुट्टी स्क्रॅप यार्डान विकता। मागीर तेजे नंतर जो आमगेलो हो आसा एकटो पंच आसा, तेगेलीच रिक्षा चोरली आनी चोरेचो माल सगळो तेगेले रिक्षेन भरून मडगांव व्हरून विकलो आनी रिक्षा थंय हाडून ते पळोवन गेले। हे जेन्ना प्रकार वाडले आनी आमच्या नदरेक येयले तेन्ना म्हाका दिसलें की हे खंय तरी एक भयानक परिस्थिती एक निर्माण जाल्या कुट्टी खांडेपारान स्क्रॅप यार्डाच्या नांवान। म्हाजो स्क्रॅप यार्डाक विरोध ना, तर तेंच्यांनी कायदेशीर जे आसा रेजिस्टर्ड केले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना। आनी सरकारा सुद्दां म्हाजी मागणी आसा जी जे स्क्रॅप यार्ड रेजिस्टर्ड जाता तांकां इंडस्ट्रियल झोनान जागो दिवचो आनी थंय तांकां सेटल करचें। पण जे प्लास्टीक बर्निंग करता ते नॉट एक्सेप्टेबल। अकावंटेबिलिटी आसपाक जाय म्हणून तें रेजिस्ट्रेशन आसपाक जाय।